तोपशांचो उत्सव जाता म्हणजे गुलादोत्सव. शिगम्याच्या नमनापासून जे सुरवात जाल्ली ती आयज तोपशांचेर आमचो हो सुवाळो सोंपता. तर व्हडा संख्येन संपूर्ण म्हाका दिसता वाठारांतले लोक हांगा मुद्दाम म्हणून येतात. संपूर्ण मागणेचे आणि जागृत देवस्थान म्हणून आमचें देवस्थान प्रसिद्ध आसा. तर ह्या वर्साक भरपूर लोक हांगा आयिल्ले आसात. गुलाल लावन आयज आमची सांगता जाता. तशेंच फाल्यां कुंकळकर्णीचे सत्र जातल्यो. तशेंच सत्र्या नंतर मागीर रोखडोच मंगळाराक जांबावलेचो गुलाल म्हणजे सगळ्यांत काल वेर्डेकर्णीचो गुलाल जालो. त्यानंतर हो आयचो आमचो गुलाल आणि आमच्या गुलालाक खास करून तोपशोत्सव म्हणून आमी साजरी करतात. फातर्पे गांवची लांबी रुंदी सारकी आणि चारय वाटांनी 4 चौरां झेलची अशें म्हणून आमची एक म्हणय आसा. त्या प्रमाणे म्हणटा त्या प्रमाणे आमच्या गांवांत 9 देवळां आसात. मागीर ती फातर्पेकर जो भुमिपुरूश आसा तो मूळ जालो. त्यानंतर बेताळ आसा, कळपुरीस आसा, कुंकळकरीण आसा, त्यानंतर महामाया आसा आणि खंडेराय, सत्पुरुष असे सगळे देवांचो कुंकळकरीण अशे सगळे देवांचो आस्वाद आशिल्लो 9 देवांचो गांव हो फातर्पा गांव. ह्या गांवांत अशी आख्यायिका आसा की ह्या गांवांत येवन देवा कडेन मागणी मागली आणि ती कंप्लीट जावं ना अशें केन्नाच जालें ना. म्हणून भावीक आवर्जून फातर्पे ह्या गांवांत येतात. आपल्या आपल्या मना प्रमाणे आपली भक्ती करतात आणि देवा कडसून आपला आशीर्वाद घेतात. सगळ्यांक येवकाराचें आपोवणें सगळ्यांनी येवचें. जय श्रीराम.